मोहिमेवोन चालल्या आमच्या पावा विनोत्यांक तुजी मोजोत पावोय साक्षी दिवंक जेजूक पावार पोसरूंक उर्बेन बोर आमकां जागोय तुजे वाजा आमच्या बाबा तुझे पासो आर्गां मोहिमा बापाक जेजूक पवित्र आत्म्या आर्गां मोहिमा सासना सासना. मार्कूचे शुभ वर्तमान. दुसरी तो दर्याच्या वेलेच्यान गेलो आनी सगलो लोक ताचे सोरशी येतालो आनी तो तांकां शिकोवन दितालो. फुडें वचून मांडवीर बसलोल्या लेवीक आल्फेवाच्या पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताच्या फाटल्यान गेलो. आनी अशें घडलें, ताच्या घरान जेवणाक बसलोलो आसतना साबार दोंडूसालदार आनी पातकी म्हूण लेखलोले मनीसूय जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. तर जायते जाण तांचो पाटलाव करताले. आनी तो दोंडूसालदारां आनी पातक्यां बरोबर जेवता खाता तें पळोवन फारिझेव पक्षाच्या धर्मशास्त्र्यांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, दोंडूसालदारां आनी पातक्या सांगाती तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता? हें आयकून जेजून तांकां म्हणलें, बरीं आसात तांकां न्हय, पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. तर हांव सुगुण्यांक न्हय, पूण उगुण्यांक आपोवंक आयला. देवाचें उतर हें.